विरनोडा पेडण्या श्री रवळनाथ देवस्थानात फाटले 3 दीस दसरोत्सव जालो। भाविकांनी देवतेचो आशीर्वाद घेवंक आनी आपल्यो आंगवण्यो पुराय करूंक होटी भरपाक गर्दी केल्ली। अर्डेक्स गोवा ब्युरो। 350 वर्सां जाल्ली आसा। तो आयतारचो सुरवात जाता रविवारचो। आयतारचे परब आसता। सोमवारा मागीर भगवती कडेन होम बी जाता आनी हेची सुरवात जाता। सोमवारा दिसाच शिवलग्न आसतात आनी ताच्या उपरांत बुधवार दीस देव सटी वयता। रविवारचो हे आसता कौलोत्सव आसता आनी रविवारचे संध्याकाळी राज आंगणान हेची सांगता जाता। याच्यामध्ये सगळे प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम जातात। खरें म्हणजे ज्या लोकां वयल्यान ह्या गांवांक नांव पडलेलें आसा विरनोडा म्हणून, ते वीर नांवाची एक जी जमात आसा ती आमच्या गांवांत तेंच्या खातीर वेगळो असो आमच्या देवस्थानान जागो सुद्दां सोडलेलो आसा आनी ते खरें म्हणजे क्षत्रीय मांड्याचे लोक असल्या कारणान जेन्ना जेन्ना तरंगां ही भायर सुट्टा तेन्ना अक्षरशः आपल्या स्वताच्या रक्ताचो शिंतोडो त्या तिनूय तरंगांचेर घालतात। अशा प्रकारची ही जी सांस्कृतिक दसरोत्सवाची आसा ती इतली वर्सां अखंडपणे चालू आहा। आणि एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की जेन्ना जेन्ना तरंग काठी कोणाच्या हातान आसता, म्हणजे जे तरंग असतात ते तरंग काठी हातान आसतना जो शब्द कितें दिल्लो जाता तो खरोच ठरता लोकांची, अशी लोकांची भावना आसा। आणि त्या खातीर लोक दूर दूरच्यान ह्या कार्यक्रमा खातीर येतात।